सर्वांक चांगली बुद्धी द्या, गावाचं रक्षण करा, कल्याण करा, कृपा करा, बरे करा. तथास्तु म्हणे. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवन आयज आमी हार्वेस्टिंग मशिनां आमी सगळे जमिल्ले आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव अडपड्या नाग्याच्या वतीन आमचे लाडके MLA श्री मायकल लोबोचे देव बरें करूं म्हणटा की तेणेन जे उतार दिल्ले आमकां की रोड जो हॉट मिक्स आहा तो हॉट मिक्स करून दितले म्हणून तो आयज रोड हॉट मिक्स जाल्लो आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन परत सराक देव बरें करूं म्हणटा की तो खरोच गरजेचो आसलो. तशेंच आमी आयज इनॉग्रेशन ऑफ हार्वेस्टिंग मशिनाक हांगा जमलेले आसा. फक्त हार्वेस्टिंग मशीनूच न्हू जाल्यार शेताक जे बी लागता, सारें लागता, ते सगळे जे आहा ते आमकां सर मुफत करून दिता आमच्या शेतकऱ्यांक. तशेंच आमची पंचायतूय आमची जी आहा ती सगळे करून दिता. त्या खातीर आमचे वर्सान वर्स जे आमचे शेतकार आसा तेंची संख्या जी आहा ती वाडत गेल्ली आसा. हांव सगळे अडपड्या नाग्या शेतकाराच्या वतीन हांव सरांचे आमचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे जे फंक्शन आसा हांव आमच्या लाडके MLAचे स्वागत करता. तशेंच आमचे एक्स MLA श्री श्रीकृष्णा नागवेकर त्यांचे स्वागत करता. एक्स सरपंच तशेंच आमचे एक्स सरपंच श्री राजेश मोळकराचे हांव स्वागत करता आणि सगळे जमिल्ले शेतकार त्यांचे बीन हांव स्वागत करता. आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक भयणांक की फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं आमकां सर आनी पंचायत दोगूय मेळोन सगळ्या शेतकार भावांक आमच्या जाय तो हेल्प करता. म्हणून आमचे शेतकार खूब फुडें सरल्या आनी शेतां करता. हांव सगळ्या शेतकारांच्या वतीन आनी मायकल सराक देव बरें करूं म्हणटा. ही अशी आमच्या शेतकारांक संदी दिल्या बद्दल आनी ती अशीच दिवची. आनी शेतकार जे उरल्या तेणी लावचे आनी शेतकार कोण उरल्या जाल्यार तेंच्यांनी लावचे. कित्याक अडी अडचण आसा जाल्यार तुमी डायरेक्ट पंचायतीक नाजाल्यार सराक डायरेक्ट संपर्क करचो. तुमचे कितें आहा तें सुटावो सर करतलो. तशेंच पंचायतीकूय देव बरें करूं. तुमकां सगळ्या शेतकार भावा भयणांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या प्रिंट मिडियाकूय देव बरें करूं. थँक्यू. हार्वेस्टिंग मशिनाचे इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ले सगळे आमचे फार्मर्स, सगळे पंचायतीचे मेंबर्स, एक्स सरपंच, एक्स मेंबर्स जे हिंगा हाजीर आहा, एक्स सरपंच हाजीर आहा. कशी बघता आयज हे हार्वेस्टिंग मशीन इनॉग्रेट करपाक कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान खुबशे लोक आपलो वेवसाय चेंज केलो. खुबशे जाणांनी शॉपां घातलीं, रेस्टॉरंटां घातलीं, मुशारी मांड घातले, बरे बिझनस केले आमचे लोकल लोकांनी. तितून थोडे जाण शेत इसरले आनी स्लोली आमी हे शेतकाऱ्यांक परत सांगता की तुमी शेत लाया. आनी त्या खातीर बी आसूं, तांकां सारें आसूं आनी तितून हार्वेस्टर, विलेज पंचायत हार्बरा नागोवा आनी आमदार म्हणून आमी दिता. हे कित्याक दिता आमी की शेत वाडचें. आनी आयज म्हाका रवी नायकाचो उगडास येता. आमकां सोडून गेलो तो, पूण तो सदांच म्हणटालो आपले वाटेनसून कितें कमी उरलां जाल्यार तुमी आपल्याक दाखोया म्हणटा. आनी एक सांगता हांव की आमी जेन्ना ताका सांगताले की अमकी गजाल मातशी कर इन एग्रीकल्चर, इमिडिएट तेजो फोन वयतालो. हांवें तेजे कडेन अमकी वस्त एकदां मागली. तेणें डायरेक्टराक फोन मारलो आनी सोमतोच ताबडतोब एसेंब्लीन आपयलो. सांगलें मायकलाक हे वस्त जाय थ्रू एग्रीकल्चर, लोकांक ही फॅसिलिटी जातली. तेणें इमिडिएटली पूर्ण करून दिले. जे फार्मराचे पयशे उरलेले त्या टायमार तो म्हाका घेवन मुख्यमंत्री कडेन गेलो. सबसिडी सगळे सोड म्हणून आनी पयली सबसिडी रिलीज कर फार्मरांची. कित्याक फार्मर इज द बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी ऑफ गोवा वन्स अपॉन अ टायम. जेन्ना मायनिंग आनी एग्रीकल्चर वॉज द ओनली इकॉनॉमी तेन्ना तेका उगडास येयलो की एक टायमार जेन्ना आमी भुरगे आसले की हे आमचे फार्मींग इम्पॉर्टंट आसलें आनी तेंची सबसिडी दिवप मोर इम्पॉर्टंट. सो तेजो उगडास येता म्हाका की जो ज्या डिपार्टमेंटान तो आसलो, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तेणे हे दोन कामां म्हाजी ताबडतोब करून दिले की सबसिडी जी दिवपाक जाय आसली मेयान बसून ती
ऑगस्ट पासून उरली सप्टेंबर फर्स्ट विकान इमिडिएटली क्लियर केली आणि तो थिंगा बसलो सीएमा कडेन. आपण म्हणालो फायनान्सान तू फोन मारल्या शिवाय आपण हिंगासरलो उठोना. हांवूय बसलो सायडीक. इमिडिएटली सीएमान फोन मारलो, सगळ्यान पयली सबसिडी ही फार्मराची क्लियर कर. आणि अशें तेजे बारीक लोकांक म्हणजे सर्वसामान्य जनतेक न्याय दिवपा खातीर तो गोंयान वावुरलो. जी दादागिरी आसली ती बंद करपा खातीर वावुरलो आनी ताका हांव शाबासकी दिता. आनी आयज उगडास कोत्ता तेजो की असले बहुजन समाजाचे लिडर गोंयान आसचे आनी जावचे इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलिजन. हें कित्याक म्हटलें हांवें? बहुजन समाज म्हणजे आमी सगळे हिंगासर जे आहा वेगवेगळे समाजाचे, वेगवेगळे कास्टाचे लोक, वेगवेगळे रिलिजनाचे लोक, हे सगळे आमी बारीक लोक. आनी आमकां बारीक लोकांचे दुख्ख सजमता आनी बारीक लोक रावता की आमचें काम केन्ना जातलें. श्रीमंताक व्हडलेशें पडोंक वचोंक ना. बारीक लोकूच रावता की आपलें काम केन्ना जातलें, आपली सबसिडी केन्ना येतले, आपलें जें कितें जातलें, कित्याक तेचेर ते जगता. आपले जे 2000 पेन्शन केन्ना येतले हे सगळ्यांक चिंता आसता. स्पेशली एल्डर आमचे. महिला 1500 केन्ना येतलो, महिला आपूण रावता की आपले जे गृह आधार स्किमीचे पयशे येतले आनी आपूण हुशारी मानाचे पयशे व्हरोन दितले, म्हणजे आपणें उदार हाडला. अशें आमचे गोंयची ही जनता ही केन्नाच हात अशी फुडें काडिना कोणा कडेन मागपाक. स्वाभिमानी आमी गोंयकार आनी हेच भाशेन आमी फुडें या, एकवटान आमी रावया आनी बरी कामां तितली आमी करुया. आत्तां हेडे म्हटलें की हॉट मिक्सिंग जालें. हॉट मिक्सिंग आमकां रोड खणचो पडलो ओन्ली बिकॉज ऑफ केबल्स. कनेक्टिविटी टू द पीपल. लोकांचे लायटी नाल्यार डीम जावपाचें आनीक 2 वर्सां भितर. जो तर आमी येदे व्हडलें सबस्टेशन कलांगुटान हाडूंक ना जालें. सो वी हॅव कनेक्टेड ऑल द सबस्टेशन्स. पीपल कोऑपरेटेड. आय एम ऑल्सो व्हेरी सॉरी. लोकांक त्रास जाले, सॉरी म्हणपाकूच जाय की रोड खणलो, केबल घातले, 4 म्हयन्यांक लोकांक त्रास जाले. पण आतां बरो रोड करून दिवपाचें उतर आमी दिता. सगल्यांक देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.